जाता हांवूय त्या सरकाराचो भाग आसा आनी सरकारान खरी जे आमच्या खातीर सुप्रीम सॅक्रिफायस केलो म्हणजे आपल्या जिवाची आहुती दिवप हो सुप्रीम सॅक्रिफायस आनी त्या काळाचेर गोवन फ्रिडम स्ट्रगलान आनी सगळ्यांनी जे आहुती दिल्या तांचें आज नांव दिवन म्हाका दिसता सरकारान तांच्या घरकारांक म्हणजे तांच्या घराण्यांक पसून एक मान दिला की तुमी जो सॅक्रिफायस केला तो आमी विसरूं ना. खंयच्याय कोणाय सॅक्रिफायस केलो तो आमी कोणेच विसरपाक जायना आनी तो आज सरकारान याद दवरला. ताका लागून हांव ऑनरेबल आमचो CM प्रमोद सावंतजीक हांव तांचें खूब खूब मनानसून अभिनंदन करता की सगळ्या गोंयच्या स्कुलांक तांणी तांचे ज्या कोणें आहुती दिल्या तांचें नांव दिलां आनी जशें केकरे बाबान सांगलां म्हाका दिसता हें सगळ्यांक आमच्या येता त्या भुरगीं म्हणजे यंग पिढी जी आसा स्कुलांतली तांकां आमचो इतिहास गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल कसो जालो हो शिकोवपा वचपाक जाय. कित्याक तांकांय कळपाक जाय की आमच्या गोंयकारांनी कोणे कोणे हाज्या खातीर सॅक्रिफायस केले ते. आज तुमी विचारपाक गेल्यार खुबश्यो गोश्टी आमकांय खबर नासता पूण जेन्ना त्यो खंय तरी वाचपाक मेळटा जाल्यार अशीं नांवां दिल्लीं वतात तर तेन्ना तांणी कितें कितें सॅक्रिफायस केला तो आमकां कळटा. आज रजनीकांत बाब केकरे आनी 26 वर्सांचेर आपलो प्राण ह्या फ्रिडम स्ट्रगला खातीर दिलो. हाच्याकून आनी सुप्रीम सॅक्रिफायस कांयच आसूंक शकना आनी त्या खातीर म्हाका खूब अभिमान दिसता. आनी अभिमान दिसता आमच्या सेंट्रल सरकाराचेर मोदी सरकाराचेर जो प्रत्येक गोश्ट लोकांच्या खातीर आज जगता. फाटल्याच म्हयन्यान आमी पयले भुरग्यां तांचेर चर्चा केली भुरग्यां भितर म्हणजे तांचे इलेक्शन म्हणजे जेन्ना पळय तांच्यो एग्जाम्स जाता तांकां कित्याक त्रास जाता, तांकां स्ट्रेस कित्याक जाता, तांकां इतली एन्जायटी कित्याक जाता, बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी कित्याक तांकां त्याच हाज्या टायमार जाता. हाच्या खातीर एक प्रायम मिनिस्टर भुरग्यां कडेन उलयता, संवाद सादता. हाच्याकून म्हाका दिसता एक कनेक्ट आशिल्लो प्रायम मिनिस्टर आमी अजून पर्यंत पळोवना आनी हाजेय फुडें म्हाका दिसना आमी पळयतलेशें. आनी प्रत्येक गोश्ट लोकां खातीर येवजून करप. इवन आज पळय सगळे एवॉर्ड्स दिल्ले वतात. पयलीं एवॉर्ड्स कोणाकूय एक्टर ताणें पिक्चरान काम केलें ताका एवॉर्ड्स पूण खऱ्या अर्थान जो ग्रावंडाचेर पळय काम करता आनी ताका तो विसरिल्लो गेलो पूण आज तांकां सगळ्यांक आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान तांकां इतलो मान दिला की आज सगळ्या कडेन आज म्हणजे एक लोकांचो सरकार लोकांचो प्रायम मिनिस्टर अशी तांची वळख जाल्या. हांगाच न्ही तर देशभरांतसून पसून तांची वळख जाल्या आनी त्या खातीर म्हाका खूब खूब बरें दिसता की हांवूय ह्या सरकाराचो एक भाग आसा. आनी आमचो CM सदांच तांचे एक विचार आसा आनी ताचें विजन आसा की एड्युकेशना कडेन कसलोच कॉम्प्रमायज आसपाक ना. गरीब मनशाक एक एड्युकेशन आनी श्रीमंताक दुसरें एड्युकेशन अशें आसपाक जायना आनी त्या खातीर आमकांय सरकारान सांगलां म्हणजे जेन्ना प्रायम मिनिस्टर पसून आयिल्लो तुमी अश्यो एक उपक्रम घेयात जे लोकां खातीर आसा, जे आमच्या भुरग्यां खातीर आसा आनी भुरग्यांक बरें एड्युकेशन ह्या वयाचेर दिवप म्हाका दिसता सरकाराचें जितलें कर्तव्य आसा तितलें आमचे इलेक्टेड MLAs म्हूण आमचेय आसा. आनी त्या खातीर हाजी अवस्था तुमी पयल्या हे पुर्तुगीज काळांतलेंच एक स्कूल तें टोटल रिनोवेट करप. पावसान ताका भुरग्यांक बसपाक मेळना मागीर तांकां धांवडावन दुसऱ्या स्कुलान बसयता थंय अवस्था खूब वायट आशिल्ली. सो आमकां दिसलें की हें स्कूल बरें करपाची गरज आसा. आमची हेरिटेज सांबाळून दवरता भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवप, तांकां बरें स्मार्ट बोर्ड हाडून दिवप, तांकां अटल टिंकरिंग लॅबची स्कीम आयल्या गव्हर्मेंटाच्यो त्यो हाडून दिवप आनी तांकांय जे प्रायवेट स्कुलांनी एड्युकेशन मेळटा तेंच स्कुलान एड्युकेशन तांकांय मेळचें हेंच आमचें सगळ्यांचें स्वप्न आसा आनी तें आमी पुराय करपाक फुडें सरल्या. सगळ्यां कडेन सपोर्ट करपा खातीर मागता. गव्हर्मेंट स्कुलांत खूब गरीब समाजाची भुरगीं येता, साद्या समाजाची भुरगीं येता सो तांकां खंय तरी आमी सपोर्ट करप आनी तांचोय रावपाचो दर्जो नाल्यार तांचोय शिक्षणाचो दर्जो वयर वाडोवन तांकांय खंय तरी मेन स्ट्रिमान हाडप हेंच आमचें एक स्वप्न आसा. Students and the School Management and Development Committee, we are extremely happy in the renaming of our school as Rajnikant Kenkre Memorial School. He has laid down his life for the freedom of our state and which has been beneficial to all of us. And we are very happy with that. सगळ्यांत पयलीं गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक मनांतल्यान आभार मानचो कित्याक तांणी कोणें आपल्याली आहुती दिल्ली फ्रिडम फायटराची खातीर जी गोंया खातीर स्वतंत्र जावपा खातीर ती तुमी याद केली आनी लोकांक नेक्स्ट जनरेशनाक तांची याद करून आठवण करून दिली की ताणें कितें त्रास काडिल्ले की तांकां आज लोकांक कळपा खातीर हें नांव दिलें ताका खूब अभिमान दिसता आनी बरें दिसता.